विधिमंडळ गटाची मिटींग जावन आशिल्ली. आमी एक निर्णय घेतलो की सीएमाक सांगून की आज विधिमंडळ गटाची बैठक करप आणि त्या हितूंतल्यान सगळ्यांक निरोप गेलो. 14-15 आमचे 3 आमदार हॉस्पिटलांत एडमीट आसा की बरे नाशिल्ले कारण ते पावपाक शकले ना. 15तले एक आमदार आमचो मुंबय आसा. ताणें कालूच फोन केलो की आपूण कालूच मुंबय पावला आनी आज बैठकी येवपाक शकना. बाकीचे सगळे आमदार उपस्थित आशिल्ले. त्या हितूंतल्यान पार्टी ऑर्गनायझेशन मागीर प्रत्येक मंत्र्यान आमी जशे पयलीं मंत्री आमचो कार्यालयान येतालो कार्यकर्त्यांक आयकून घेतालो डिफिकल्टी तेंची कितें आसा ती प्रत्येक मंत्र्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे आठवड्याक एकदां येवप 15 दिसांनी पळय प्रत्येकान डेट दिल्ली आसा. तशेंच आमचे मतदारसंघ आसा ते मतदारसंघ सोडून बाकीच्या विरोधकाच्या मतदारसंघांनी सुद्धा आमचे कार्यकर्ते कामां करपाक जाय. तेचे काही ह्या आसतात अडचणी आसतात त्यो आयकून घेवपा खातीर बाकीच्या मंत्र्यांक प्रत्येकाक 2-2 मतदारसंघ सगळ्यांक दिले आसात. त्या प्रमाणे ते त्या मतदारसंघाच्या अध्यक्षाक मेळून थंय दौरो करतले, कार्यकर्त्यां बरोबर बसतले आनी तेज्यो कितेंय अडचणी आसा त्या सुदार करपाचो प्रयत्न करतात. अशें ह्या हितूंतल्यान ह्या हेची बैठक आशिल्ली आनी कांयच हितूंतलो आनी म्हणजे कांयच ना. आज हांव सादारणता तांकां मेळ्ळें आनी 2 दिसांनी सादारण तांकां रेस्ट सांगला करपाक आनी मागीरूच ते कार्यकर्त्यांक मेळपा खातीर ते ऑफिस बेरर किंवा आमदार म्हणटात मागीर मेळटा. 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्लो आसा सगळे युतीन आनी आमच्या आमदारांनी आनी आमचो सीएम 5 वर्सां खातीर कंटिन्यू करतलो. Is the functioning in the government or to entrust responsibilities? You are well aware that in a couple of days or two, more portfolios will be distributed, wherein more responsibility is being assigned to his cabinet colleagues. That means his wish is that in his absence, administration should not suffer, decisions should be taken. But I think all this, in the sickness of a person, is being used for politics by other political parties, which is not fair. Now, people are talking without anything happening to him. People, because of various messages posted in social media, they behave as if he is no more, which is not the case. He is very much there. He is only replicating. He is only undergoing treatment at his house, and we expect him to be well. But I want to mention one thing here, as against this background. It is the case of the BJP that we have, means for the better functioning of the party and the government, we have planning even for the future. It's not that anything that happens, any eventuality that may take place, that we will ever get lost. We have a government. We have given a word to the people while forming the coalition government. We will continue up till the full 5-year term.